सगळ्यात पयली वेर्ना रातचो एक्सिडेंट जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता, खेद व्यक्त करता. अशा पद्दतीचे एक्सिडेंट जावपाक जायना. आमी पळयता की जे लेबर्स बाबडे भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर येता आनी हांगासर रोड सायडींतले बाकीचे लेबर वर्क्स करता ते 4 जाणांचो जीव गेलो. एखाद्या ड्रायव्हराची हलगर्जीपणान जो सोरो पिवन गाडी चलयता हाजेर आमी म्हणजे मर्डर 304 ह्या सॅक्शनाच्या अंडर ताका बूक केला. ताका बेल मेळची ना, तो भितर पडटलो. ओके, आनी हे 4 जाणांच्या विशयाचेर ताका बूक केला ऑलरेडी, ताका अरेस्ट केला गेलो. पण तितकीच बेजबाबदारपणां कॉन्ट्रॅक्टराची आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसत किंवा सब कॉन्ट्रॅक्टर्स आसत जेणी तांकां एक्चुली कशें आसा रातचे स्टे सुद्दां जो आसा रस्त्याच्या सायडीक झोपडी बांदून दिवपाचो न्ही, दुसरे कडेन खंय तरी दवरपाक जाय. तेजी तितकीच चूक आसा. तेणे रस्त्याच्या सायडीक ताका गाडये स्टे करपा खातीर दिलो. तेकाय बी म्हणजे त्या हातूंतल्यान आमी ताकाय अरेस्ट केलें. ताजेरूय वेगवेगळी सॅक्शन्स घातल्या. ऑलरेडी ह्या सगळ्या जाणांचो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचें लायसन्स ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक लायला, कॉन्ट्रॅक्टराक सब कॉन्ट्रॅक्टराक्स. आनी ताच्या खातीर तेंच्योरूय केसीस रजिस्टर जातल्यो. हांव परत एकदां म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर्सांचो जेंचो जीव गेलो त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. इवन दो तांकां कॉम्पेन्सेशन कितें तरी सरकारा कडल्यान पेमेंट करपाचो आमचो विचार आसलो आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन जें आसा सरकारा कडल्यान पेमेंट केलें वयतलें. कारण त्या फॅमिलीच्या प्रती आमी दूख हांव फॅमिली खातीर खरोखरूच म्हणजे बीग लॉस आसा. कारण कोणूय जरी आशिल्लें जे लेबर काम करता येवन जरी काम केलां आसता जाल्यार तांच्या फॅमिली खातीर खूब व्हडलो लॉस आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.